द्वितीय नियम पुस्तकांतले वाचप. पळय, आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सुख, मरण आनी दूख दवरता. हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपादेश तूं आयकाशी जाल्यार, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपादेश, कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली. आनी तूं तुजे अधीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजे काळीज वांकडी वाट धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक सांपडोवन हेरां देवा मुखार सरपटोवन तांची पुजा करशी जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगतां, तुमचो सत्यानाश जातलो. ज्या देशांत भितर सरूंक आनी जो देश तुमचे अधीन करूंक तुमी जोर्दान उतरतात, त्या देशांत तुमी लांब काळ जियोंक शकची नात. आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडे थीर एकवटून राव, कित्याक तोच तुजें जिवीत. आनी सर्वेस्परान शपथ घेवन तुज्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसायल्या त्या देशांत तुज्या जिविताची लांबाय हांतू आटापून आसा. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत तो म्हणालो, मनशा पुतान जायते सोसूंक जाय. मातबाऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. उपरांत सोमेस्ता लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो फाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो खुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निसायकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसार जोडलोच म्हणया, हांतू तर ताका कितें फायदो. देवाचे उतार हे.